ustongi ami soglie neva utorai kotau tenna ami Gesù ustongi dachana varkati tau tenna jimi Gesù ustongi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावंदो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोग स्वीकार आजच्या मिसा समारंभाक. हे मिसांत आमी मागता मारिया जेट्रू मास्करेनेस हिचे बसत, तशेंच लेओपोल्दिना आराऊज हिचो पयल्या वर्साचो उगडास. सुर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागतना लॉरी आनी लिवी डिकुना आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. तांकां आनी दुसरीं आपलो लग्नाचो दीस पाळटल्यांक देवाच्या आदीन घालुया. तांचेर कितें देवाचो आशिर्वाद मागुया. आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या पासत मागुया. देवान कुडियत्म्यांची भलायकी तांकां दिवं आनी आमची प्रार्थना देवाक आमी उबारुया. हे महामारीचेर आमी झूज मांडटा. कोरोना व्हायरस आमचे दोतोरी वेलो नाच जावंक सगळ्यांक आमकां देवान सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. भू करून पिडींत आसलेल्यांक, कश्टोतेल्यांक तांकां पेकोवणी देवाची आमी मागुया. जायतो आमचो लोक पिडींत आसा, घरांत तशेंच हॉस्पिटलांत इलाज घेता, तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमकां सगल्यांक हे महामारींतली राख आनी सांबाळून आमच्या आस्कारी बागेन मिंगेल हाका फुडें घालून आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. आनी आमचे मागणेन देवाक मानता तशें जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमचे पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सोर्मुद्रिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच सांगपार बारीक सगळ्या देवतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची खाजगी इंतेसांवां कितें आमी मागूंक सोदता ते वेळार हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. भोग काकुत्सारा देवा, पास्कांचो गूढ समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञेच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता
सासणांच्या सासणांक आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. त्रोआसा थावन तारवार बसून आमी नीट सामोत्रासियेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या. हे मासिदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावले उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेले, कित्याक ती मागणे करची स्वात म्हूण आमी आयकल्लें. आनी थंय बसल्या आनी जोमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातीरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलूस सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण ताणें नेट केलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सभेंत घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्यो पुदवो आनंदान उल्हासू. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. Sorvesporach soy, sorvesporach soy, sorvesporach soy, soy. Sorvesporach soy, sorvesporach soy, sorvesporach soy, soy. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. Sorvesporach soy, sorvesporach soy, sorvesporach soy, soy. Sorvesporach soy, sorvesporach soy, sorvesporach soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापाक कडसून तुमचे सुरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजता. तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. तुमचो भावार्थ आलो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता
तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाका ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. तुमी म्हजे गोवाय. यू आर माय विटनेसीस. सोंपूंक येता ते गोंवळीक वर्साचो हो विशय जावन आसलो. थोड्या दिसांनी हे गोंवळीक वर्स सोंपतलें पूण हो विशय आमकां सोमेस्तांक लागता तसलो, सदां लागता तसलो. आमी न्हय फकत जेजूचे शीस पूण आमी जेजूचे गोवाय. देखून जेजू स्पश्ट करता तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आनी ही गोवायकी दिवंक जेजू आमकां स्वताचो आत्मो दिता. स्पिरीट ऑफ ट्रूथ. बापा सावन नीप जाता तो स्वताचो आत्मो जेजू आमकां दिता आपले गोवायजो. आनी कारण ते गोवाय जावंक जेजूच सांगता सुरवातेक तान तुमी म्हजे सांगाती आसात. सुरवातेक तान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातले. बाबा बिडीनो, हें एक व्हडलें आव्हान ह्या 21व्या शेंकड्यांत आमकां सगल्यांक जेजूचे गोवाय जावं. पवित्र सभा दुमाळे आनी आडकोळी मदें सदांच जेजूक गोवाय दीत आयल्या. खिणा पावला पावलांनी आमचे एकल्याच्या बेसा प्रमाणे जेजूक गोवाय दिवपाचें काम चालूच आसा. भोव करून आतां हे दिसांनी हे महामारीक लागून जायते आमची भाव भयणां जावं त्यो नर्सीस जावं ते दोतोर आनी दुसरी एक खेरीत सेवेंतल्यान जेजूक गोवाय दितात. दर एक फिरगोजान ही CC टीम म्हणजे कोवीड केअर टीम सुरू करची आनी भोव करून कोण नाशिल्ल्यांक एकसुरींत पिडेत बोर पडलेल्यांक इलाज दिवचो, आदार दिवचो, जेवणाच्यो वस्तू फाव करच्यो हो उलो पवित्र सभेचो आमकां सगल्यांक. हें करून आमी खरेंच जेजूचे गोवाय जाता. एक परिस्थितींत जेजूक गोवाय दिवपाचें काम आमी करीत आसता. हें काम आख्खे पवित्र सभेचें. हें काम दर एका जेजूचे शिसाचें. आनी आमी एकले नांव हें काम करूंक देवाच्या स्वताचो आत्मो आमचे थंय आसा आनी तोच आमकां स्फूर्ती दिता. ताणेंच पवित्र सभेचे सुरवेक दोन दुदांच्या इतिहासांत आमी आयकता जयी मळी पवित्र सभा शिंपडली आनी सगळे कडेन तांणी जेजूक गोवाय दिली. हें काम संवसाराच्या शेवटाक पुरान चालूच आसतलें. भाव भयणीनो, प्रत्येक आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताच्या कोडण्यांतल्यान हें काम करूंक आमी वावरुया. एक मादर त्रिजा कोलकाताच्या गांवांत दुबळ्या धाकट्यांचो निगा सेवा करून जेजूक गोवाय दिताली. बागयोन डेमियन द लेपर मोलोकाय जुंयार वचून कोड फुटलेल्यांची सेवा करून जेजूक गोवाय जालो आनी ते कोडाचे पिडीन तो मरूंक पावलो. जायते सांत भक्त जेजूक गोवाय दिवंक फाटीं रावले नात. आमकांय हें एक आव्हान. तुमी म्हजे गोवाय. आयच्या दिसाक हीं उतरां जेजूची आमच्या कानार सादून आमी आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्याक भोव करून पिडेंत कश्टांत सांपडलेल्याक भोव करून निराशपणान जियेतल्याक जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसान त्याच जेजूचो आदार आमकां मागुया. बेटोने वेलार गायोन गावुया. वेदीचेर उंड्या सोवे C43 पेज 46
C43, page 46. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो मोड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या हातावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, सगळे देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केली, तशेंच सर्गीचो तो उतरावरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्तता भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तो असो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपे तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनो जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावंबडीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनान आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवं देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती तुमी म्हजे गोवाय आमकां सगळे संवसाराक आपली बरी खबर परगटूंक पाठयतलो जेजू आपले गोंय जावंक आमकां आमंत्रण करतलो जेजू ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मागणी सोर पदवीदार आनी काकलुटसारा देवा तुज्या आख्खी रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिढी खाल कश्टवतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवळा येवन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता हे पिडेचेर अभ्यास करून
विज्ञानाने एक वासीन सोदून काडला ते मनशाकुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. Shavota Gayon Gavia, Sosar Sopoporian, F20, page 94. F20, page 94.